II Samuel chapter 16. David आणि Ziba. David dongra matheavelo matso fuddem gelo tedna Meribbaalacho chakor Ziba Davidak bhettlo. तो apnna borabor Gaddvam gheun aslo 200 bhakriô kismisan-che xembor gedde xembor काला पुरती फळां आणि सोऱ्यान भरलोली एक cham-bddeachi पोती ताणें गाडवांचेर घालून हाडलोली. दाविदान जिबाक म्हणलें, हाचे विशीं तूं कितें सांगूंक सोदताय? आनी जिबान म्हणलें, गाडवां राजाच्या घोराण्याक भोंवडी मारूंक, बहक्रिô आनी कालां पुरतीं फळां सेवकां खातीर आनी सोरो ओरोण्यान थकलेल्यांक पिवचे खातीर. राजान विचारलें, तुज्या धोनयाचो पूत खंय आसा? जिबान राजाक जबाब दिलो, तो जेरुसलेमांत वस्ती करून आसा, कित्याक ताणें अशें म्हणलां, आयज इस्रायलाचें घोराणें म्हाका परतून दितलीं. राजान जिबाक म्हणलें, जें कितें मेरिब्बालाचें आयज थावन तुजें. आनी जिबान म्हणलें, हांव जमनीर सरपटीन तुका नमन करतां. म्हज्या दोनयाच्या राजाचे नदरे मुखार म्हाका कुरपा मेळूं. दावीद आनी शिमेय. दावीद बाहुरी म्हणटात थंय पावतोच सावलूच्या वांगड्याचो एक मनीस आयलो. तो जेराचो पूत शिमेय. तो दाविदाचेर शिराप घालतालो. मागीर ताचेर आनी ताच्या सेवकांचेर फातर शेवटूंक लागलो. तेन्ना सगलो लोक आनी बोलीश झुजारी राजाच्या दाव्याक आनी उजव्याक रावले. शिमेय असो शिराप घालतालो, हांगा दिश्टीच पडना काय नोश्ट्या आनी रोगतान भरलेल्या मनशा? सावलूच्या घोराण्याचें रगत तुका सर्वेस्परान बुजोशें केलां, कित्याक सावलूचें राज तुवें कान घेतलें आनी सर्वेस्परान जें तुका पुताक अबशालोमाक दिलें तुज्याच नशिबांतलें तुका आतां फावो जाता, कित्याक तूं रोगतान भरलेलो मनीस. जेरुयाच्या पुतान अभिशयान राजाक विचारलें, हें मेलोलें सुणें राजाचेर म्हज्या दोनयाचेर शिराप घालपाक कोण? वचून म्हाका ताची तकलीच कातरून दी. राजान म्हणलें, जेरुयाच्या पुतानो, तो म्हजें शिराप घालता जाल्यार घालून दी. तें म्हाका आनी तुमकां कित्याक पडलां? दाविदाचेर शिराप घाल अशें जर सर्वेस्परान ताका सांगलां, हें तुवें कित्याक केलें? अशें कोणाच्यान विचारूं येत? दाविदान अभिशयाक आनी आपल्या सगल्या सेवकांक म्हणलें, म्हज्या रोगताचो पूत म्हजो जीव काडूंक सोदता जाल्यार बेंजामीत आतां कितें करचो ना. म्हजें शिराप घालून दी, कित्याक सर्वेस्परान अशें निर्मिलां. म्हजे खोंती दुखीचेर नदर घालून सर्वेस्पर घडये आयचो शिराप बऱ्यान फारीक करीत. अशें उलोवन दावीद आनी ताचे मनीस आपले वाटेक लागले. शिमेय शिराप घालीत, फातर शेवटीत आनी धूल फाळफळीत आपणा फुडें आसलोल्या दोंगरा वेल्यान चलत गेलो. राजा आनी ताचे बरोबर आसलोलो लोक थकून आयलो. थंय तांणी विसव घेतलो. हुशाय अबशालोमाक. अबशालोम आनी सगळे इस्रायलेतकार जेरुसलेमांत भितर सरले. अहितोफेल ताच्या सांगाता आसलो. तेन्ना आर्कीत कुलयेचो हुशाय दाविदाचो इश्ट अबशालोमाशी आयलो तेन्ना ताणें अबशालोमाक म्हणलें, लांब आवक तुका राजा सायबा, लांब आवक तुका राजा सायबा. अबशालोमान हुशायाक म्हणलें, कितें हें तुज्या विस्वाशीपण तुज्या इश्टा सोवें? तुज्या इश्टा बरोबर तूं कित्याक गेलो नाय? आनी हुशायान अबशालोमाक म्हणलें,
ना, ज्या मनशाक सर्वेस्पोर ही पोरजा आनी सगळे इस्रायलाचे मनीस वेंचून काडटा ताचो हांव जातलो आनी ताचे बरोबर जियेतलो. आनी त्या भायर हांव कोणाची सेवा कोत्तलो? राजाच्या पुताची न्हय, तुज्या बापाय मुखार हांवें सेवा केल्या तशीच तुजे मुखार कोत्तलो. अबसलोम आनी दाविदाच्यो बायलो. तेन्ना अबसलोमान अहितोफेलाक म्हणलें, आतां आमी कितें कोच्चें? त्या विशीं आमकां बूद दी. अहितोफेलान अबसलोमाक म्हणलें, घराची राखण करूंक तुज्या बापायन ज्यो बायल्यो दवरल्यात तांचेशी वचून कुडीचे संबंद जोड. तेन्ना तूं तुज्या बापाय आड गेला म्हूण सगळे इस्रायलाक कळून येतलें. हे तरेन तुजे बरी आसलोल्यांचे हात बळवंत जातले. हे तरेन तुजे बरी आसलोल्यांचे हात बळवंत जातले. म्हणटोच अबसलोमा खातीर राजमहालाच्या पातोसार एक तंबू उबो केलो आनी सगळ्या इस्रायलाच्या दोळ्यां मुखार अबसलोम तातूंत भितर वचून आपल्या बापायच्या दवरलेल्या बायलां कडेन कुडीचो भोग घेतलो. त्या दिसांनी अहितोफेलान दिल्ली बूद देवाचें उतर कशें मानून घेतालीं इतलें मोल दावीद आनी अबसलोम हे बुदीक दिताले. देवाचें उतर